Tapi kata bang. सरपंचाचेर कंप्लेंट घातल्या विलेज पंचायत सालिगांव बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी आमी कंप्लेंट घातले तशें इनवॉल्व जातल्यो पूण आयज तो सरपंच आसा सालिगांव आनी तोच जर इलिगॅलिटी करता जाल्यार हो दुसऱ्यांक न्याय कितें दितलो सगळ्या इलिगॅलिटीचो म्हणटा तो बॉस इन सालिगांव इलिगॅलिटी करपाक शेतां पुरोवपाक सगळीं जे एग्रीकल्चरल लँड आसा जे कल्टिवेबल लँड आसा तो लुकास रेमेडिओज हो सरपंच जावन पुरयता जाल्यार बाकीचे कितें करतले जर कायदो जो पाळपाक जाय तो हो जर कायदो मोडटा जाल्यार फुडली गजाल आनी कोण हांगासर जे कायदे आसा ते कोण पाळचो ना जाल्यार हांव मागतां कलेक्टर मामलेदार तलाटी ह्या पंचायतीचो विलेज पंचायत सालिगांवचो तो तलाटी आसा ताणें जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करचें आनी आमकां कॉल लेटर काडून आमकांय आपोवचें इन्स्पेक्शनाक जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आपोवचें आनी हे जे इलिगल स्ट्रक्चर आसा ते डिमॉलिशन करचें डिमॉलिशन केल्या शिवाय हांव फाटीं रावचें ना हे ज्यो 3 सर्वे नंबर घातल्या पळय सर्वे नंबर 218/1 218/26 218/28 हे तिनूय सर्वे नंबर आहा तेणे इट्स अ कल्टिवेबल लँड तेणे हांगासर डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा हांगासर तेणे इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा जे कल्टिवेबल लँड आसा सो तेजेर आमी मागता जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवची आनी डीओपी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हेजे कडेन मागता की तेंच्यांनी लुकास रेमेडिओज हो सरपंच ताका डिस्क्वॉलिफाय करचो आनी जाता तितले बेगीन ताका काडचो तशी हायकोर्टान सो मोठो कॉम्प्लेसांचेर ती ऑर्डर काडलेली आसा ती ह्या सरपंचाक लागता सो तुमकां तें लेटर येतलें जाता तितले बेगीन तेजेर तुमी एक्शन घेया तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.